नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो. मायनिंग स्कॅमाचा तपास करत शाह कमिशनाचो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टानच मानलो ना. एमओआयचेर आपल्या आड आंदोलन करपी आता ओग्गी कित्याक? दिगंबराचे हेडोनात प्रश्न. मायनिंग स्कॅमाचे केशीत पुलिशेक मेळनात पुरावे. बगाडिया ब्रदर्सा आड घाल्ली केस बंद करपाक अर्ज. दिगंबर राणे आड तामणकारान घाल्ली केस तंत्रीक कारणाक लागून बंद. विश्व योग दिसा गोंयांत राज्य पावड्यार जावपा आशिल्ली आरोग्य भारतीची सूर्य नमस्कार कार्यावळ रद्द. मात श्रीपाद म्हणटा शिक्षण खात्याचे चुकलेच, कार्यावळ रद्द करप बरोबर न्ही. प्रमोद मुतालिकान प्रवेश बंदी आड घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात सुनावणी सुरू. गोंय सरकार म्हणटा बंदी समाजाच्या हिताक धरून, मुतालिक म्हणटा ताच्या नागरी हक्कां आड. म्हापशा धुळेर शेटेवाड्यार 10 लाखांचो म्हाल लुटलो. घरांत कोण नासतना फुडल्या दारान चोर घुसले. भांगर चांदीच्यो वस्ती 1.5 लाखाची कॅश फारायली. आणि खेळामळार स्पेनाक मारून ब्राझील पावले. बायलांच्या वर्ल्ड कपाच्या प्री क्वार्टर फायनलीत फ्रान्साक कोलंबियाचो शॉक. खबर विस्तारान. शाह कमिशनाचो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टानच ग्राह्य धरलो ना. मायनिंगात स्कॅम जाला जाल्यार तपास करात, मात हें करतना पुराय उद्देग बंद करप चुकीचें अशें स्पश्ट मत आदलो मुख्यमंत्री आनी खण मंत्री दिगंबर कामतीन उक्तायलां. मुख्यमंत्री पदावेल्यान देंवतकच पयलेच फावट ताणें विस्तृत मुलाखत दिली. एमओआयच्या विशयाचेर आंदोलन करपी आतां ओग्गी कित्याक असो प्रस्नय ताणें विचारलो. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत तिकेटी दितना काँग्रेसीन आपल्याक पुसून विश्वासांत घेतलो ना हेंय ताणें मान्य केलां. सुप्रीम कोर्टाचो जर म्हाका दिसता पयलीं शाह कमिशन रिपोर्ट कितल्या जाणांनी खरो वाचला तो हांव नको, म्हणजे टू बी फ्रँक तर कितल्या जाणांनी वाचला, डिटेलिंग वाचला आनी कितें स्टडी केला तेंय हांव नको, कारण प्रत्येक जाण आपल्या जाय त्या विशयान अर्थ काडटा. आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना तो गेलो तेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जर सारको डिटेल कोणें वाचलो जाल्यार देन ही वील रियलायज वॉट द सुप्रीम कोर्ट हॅज सेड. तातूंत भितर थंय सुप्रीम कोर्टान खंय बाबा गव्हर्मेंटाचेर ताशेरे मारल्या, गव्हर्मेंटाचेर स्ट्रिक्चर्स मारल्या, चीफ मिनिस्टराचे शिक्षण मारल्या, जाल्यार तो रिपोर्ट तो जजमेंट वाचतकीर तुमकां कळटलें. कोणाक जजमेंट वाचतकीर तो कळटा. तुम्ही म्हणटात की सुप्रीम कोर्टानच आपलो जजमेंट दितना शाह कमिशनाचो रिपोर्ट गृहीत धरलो ना. न्ही, ताणें स्पेसिफीक थंय घाला तांणी तो पेज नंबर्स जर पळयत तुमी जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें. तांणी क्लियरली म्हटलां की दे शूड हॅव गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी वीच हॅज नॉट बीन गिवन. वॉज देर अ मायनिंग स्कॅम ऑर देर वॉज नो स्कॅम? ना, हांव पळय विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ कोणें ताजें एक्सप्लॉयट कोणें समज ताजें बेनिफीट घेतलां आनी ताजेर कायद्या भितर लूप होल्स काडून कितें केलां जाल्यार दॅट हॅज टू बी एन्क्वायर्ड एंड एक्शन शूड बी टेकन. सी, खंयच्या इंडस्ट्री भितर आज तूं खंयची इंडस्ट्री घे, बिझनेस घे, खंय नाल्यार खंय आसताच कोण तरी इरेग्युलरिटी करपी, इलिगॅलिटी करपी आसताच. कितलेय फूल प्रूफ मेथड कर. आतां हाजो अर्थ कितें जाता, वी डोंट टोटली क्लोज डावन द इंडस्ट्री. दिगंबर कामत पातकी, माय भाशेचो घातकी अशें सगळ्यांक दिलें. हांव खंय मिटिंगे वतालो किंवा थंय फंक्शनां वतालो, थंय भायर झेंडे घेवन येताले आनी आतां ते म्हाका दिसता ते म्हाका हात दाखयतात, मेळटात, उलयतात. म्हजे कडेन म्हणजे तरी आसतना हांवें तांचे कडेन बिटरनेस केलें ना, हो म्हजो दुस्मान अशे भावनेन हांवें तांचे कडेन पळयलें ना. आज सुद्दां हांव केन्नाय मेळ्ळें जाल्यार तांकां हॅलो म्हणटा, तेय म्हाका हॅलो म्हणटा. आनी पूण आज कितें जाता, इतलें करून निमाणें कितें मेळिल्लें असो म्हाका एक वारी प्रश्न पडटा की इतलें. आनी म्हज्या अगेन्स्ट गेट वेल सून म्हणून एक सायट केल्ली आनी वेगळे वेगळे तरेचे हें केलें. आतां अल्टिमेटली हॅव दे अचिव्ड एनीथींग अशें म्हणटा. हें आतां सुद्दां व्हेरीफाय केलें. आय स्टँड बाय माय डिसिजन. तिकीट डिस्ट्रीब्युशन सारकें जालें ना. जर मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां अधिकार दिल्ले जाल्यार विजय सरदेसाया सारको मनीस काँग्रेसीच्या तिकिटाचेर वेंचणूक लढयत आशिल्लो. There were blunders in ticket distribution and even the chief minister was not taken into confidence. म्हजे कडेन अधिकार दिल्ले फुडली जाल्यार कदाचित वेगळेच पिक्चर आसता अशें न्ही. हांव तुका उदाहरण एक फातोडेच्यान दिता न्ही, बाकीचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सोडून दी.
लीव असाइड ऑल द अदर नरेशाची गजाल. नाही फातोडेचेच जर दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट माय व्ह्यू पॉइंट अशें म्हणटा they didn't accept my viewpoint. बरोबर. आता कित्याक I could not question them at that time. I can't question them. मायनिंग स्कॅमाचे केशींत खंय पुलिशेक पुरावे मेळनात. बगाडिया ब्रदर्सा आड घाल्ली केस बंद करपाक पुलिसांनी कोर्टांत अर्ज केला. SIT म्हणटा जी कागाळ खण खात्यान केल्ली तातूंत तथ्यच ना. तेच बरोबर आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी प्रतापसिंह राणे आरोपी आशिल्ले मायनिंग स्कॅम प्रकरण गुटलावपाचो रिपोर्ट कोर्टाक दिला. तंत्रीक कारणाक लागून खंय केस गुटलायल्या म्हणून SITचो GIG KK व्यास म्हणटा. ह्या स्कॅमात कोणाय आड पुरावे मेळ्ळ्यार खंय खण खात्याच्या कागाळीच्या आदाराचेर पुलीस केशींत आरोपी जोडटले. SITन बगाडिया ब्रदर्स कंपनीच्या मायनिंग केशीचेर कोर्टान क्लोजर रिपोर्ट घाला. बगाडिया ब्रदर्सान मीन निर्यात करूंक बनावट NOC केल्ली म्हूण खण खात्यान कागाळ केल्ली. पूण NOC योग्य आशिल्ली आनी खण खात्यानच ती दिल्ली म्हूण चवकशेंतल्यान खंय दिसला. कंपनीन थारायल्ली रॉयल्टी खंय वेळार भरल्या म्हूण SITचो क्लोजर रिपोर्ट म्हणटा. आनीक एका मायनिंग प्रकरणात लीज नेम मोडिल्ले म्हूण एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकारान गोंय पुलिसांच्या भ्रश्टाचार विरोधी फांट्याकडेन लीजधारक प्रफुल्ल हेदे आड कागाळ केल्ली. तामणकारान कागाळीन दिगंबर कामत आनी प्रतापसिंह राणे हे आदले मुख्यमंत्री घुसपल्यात म्हूण नांवां दिल्ली. मायनिंग स्कॅमाच्या केशीची चवकशी करपाक खासा टीम नेमून तामणकाराची कागाळ SITक ट्रान्स्फर केल्ली. ते उपरांत खण खात्यानय मिनेर प्रफुल्ल हेदे आड SIT कडेन कागाळ केल्ली. खण कायद्या प्रमाण खण खातें योग्य कागाळ करपी ऑथॉरिटी थारता आनी एकाच गुन्यांवा खातीर 2 FIR आसूंक शकना. ताका लागून सुदीप तामणकारान कागाळ केल्ल्या प्रकरणाचेर SITन क्लोजर रिपोर्ट घाला म्हूण SITचो DIG KK व्यास सांगता. म्हाज्यो ज्यो सगळ्यो कंप्लेनी एंटी करप्शन ब्युरो विजिलन्सा कडेन आसल्यो त्यो काडून SIT कडेन धाडल्यो आनी SITन आतां जी पळय प्रेझेंट कंप्लेंट म्हाजी पळय FIR जाल्ली विजिलन्सान ती क्लोजराक सी समरीन क्लोजराक सेशन कोर्टा कडेन घातलेली आसा. पुलिसांक राजकारण्यांचेर कारवाय करपाची ना म्हूण सुदीप तामणकार उलयलो. म्हाजी कंप्लेंट पळय रजिस्टर जाल्या त्या कंप्लेनीन क्लियरली हांवें सगळे जे पळय पॉलिटिशियन कोण इनवॉल्व आसा तेंची नांवां मेन्शन केल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता की SITक गट्स ना की खंयचे पॉलिटिशियन पळय आसा तांकां प्रोसिक्यूट करपाक. ताका लागून SIT खंय तरी आयज पळवाट काडटा. हे अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आसा. पुणून म्हाजें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान पेटिशन घातलेलें आसा तेन्ना हांव त्या पेटिशनान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा त्यो मेन्शन करतलो. मायनिंग स्कॅमात पुलिसांक कोणाय आड पुरावे मेळ्ळे जाल्यार ताचे आड गुन्यांव नोंद करतले म्हूण DIG उलोवन दाखयता. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी. सूर्य नमस्काराचेर गोंय सरकारान निमणे विरोधकां मुखार लोटांगण घालें. 21 जूनाक राज्य पावड्यार विद्यार्थ्यां खातीर ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जावपा आशिल्ली सूर्य नमस्काराची कार्यावळ सरकारान रद्द केल्या. ते विशीं परिपत्रक शिक्षण खात्यान सोमारा काडलें. आरोग्य भारती मार्फत जावपा आशिल्ली कार्यावळ संस्थेचे सुचोवणे वेल्यान रद्द केल्या म्हूण शिक्षण खात्याचें परिपत्रक म्हणटा. सूर्य नमस्काराच्या कार्यावळी आड गोंयच्या राजकीय मळार कांय अल्पसंख्यांक आमदार आनी फुडाऱ्यांनी आवाज काडिल्लो. मात मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा शिक्षण खात्यान केलें तें बरोबर न्ही. कार्यावळ रद्द करप चुकीचें. संवसारभर पयलेच फावट आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात. ह्या दिसाचो भाग म्हूण गोंयांत सूर्य नमस्कार कार्यावळ जावपाची आशिल्ली. शिक्षण खात्यान वेंचीक आनी इत्सूक भुरग्यां खातीर ही कार्यावळ ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर दवरिल्ली. पूण कांय कारणांक लागून खंय ही कार्यावळ आतां रद्द केल्या. शिक्षण खात्यान सोमारा ते विशींचें परिपत्रक काडून सगळ्या प्री प्रायमरी, प्राथमीक, स्कूल आनी हायर सेकंडरींक कळयलें. आरोग्य भारती गोवा ही NGO ही कार्यावळ घेवपाची आशिल्ली. पूण ह्या NGOन केल्ले विनवणे वेल्यान ही कार्यावळ रद्द केल्या म्हूण परिपत्रकान म्हणलां. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा कार्यावळ रद्द करप चुकीचें. गोंयच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सर्क्युलर काडले स्कुलां खातीर कॉमन सूर्य नमस्कार करपाक जाय योग दिसा. हे तांचे कारण तांचे खंय तरी हे सगळे जो प्रोटोकॉल आसा तो आमी ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरीक धाडिल्लो आशिल्लो. पत्रकां धाडल्यान आनी हे पत्रकाल्या जवळ एक म्हयनोभर मायज जालो. आतां तांचो गैरसमज कितें जालो खबर ना. तुका ओदो म्हणल्या प्रमाणे हातून सूर्य नमस्कार अशें खंयच येना. सूर्य नमस्कार आसूं अशें कांय ना. कोणी जर प्रायवेट संस्था करता आपल्या परीन जाल्यार ताका आमी बंद करूं शकना कारण तो कशा पद्दतीन करचो. परंतु सरकारी जो कार्यक्रम आसा तातूंत सूर्य नमस्कार अजिबात ना पयलीं पासून दिल्लो ना. म्हणून गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन निमित्त हें केलां की सूर्य नमस्कार आपण फाटीं घेतला. हे सूर्य नमस्कार
केंद्राच्या हातूंच्यान खंयच ना आनी त्यामुळे ते निमित्त चुकीचें आसा आनी म्हणून परत हांव गोंय सरकारा कडेन चीफ सेक्रेटरी कडेन विनंती करतां त्यामुळे हो वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम करप आनी थंय सूर्य नमस्काराचें कंपल्शन ना थंय प्रार्थनेचें कंपल्शन ना थंय ओम म्हणपाचें कंपल्शन ना जाका दिसता ओम म्हणपाचें ना ताणें अल्ला म्हणचो किंवा जेजू म्हणचो आमचें ताचेर अजिबात खंयच हें ना ऑब्जेक्शन ना सगळ्या राज्यांनी सगळ्या डिस्ट्रिक्टांनी कार्यक्रम जातले आनी तातूंत गोंयांत असो कार्यक्रम जालो ना जाल्यार तें बरोबर जावचें ना. सूर्यनमस्काराच्या ह्या कार्यावळीक कांय आमदार आनी अल्पसंख्यांक फुडाऱ्यांचो विरोध आशिल्लो. सरकारान सध्या वारें पळोवन सूप धरिल्लें दिसता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. घेऊ एक विराम.